नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो 5 दिसांच्या अधिवेशनात 6 फेब्रुवाराक गोंयचो अर्थसंकल्प बजेटाक सुचोवण्या खातीर लॉन्च केलें खासा पोर्टल 31 जानेर मेरेन पोर्टल सुचोवण्याक उक्तें बीजेपी लढटली झेडपीच्या 50 सीट विधानसभेतल्या प्रश्नाचेर नेमा प्रमाण निर्णय आणि प्रक्रिया गैर कांयच ना प्रश्न गायब जायनात मॅजिकय ना सभापती पाटणेकाराची रोहन आणि विजयाक जाप काणकोणी मिरसांगाक जीआय ट्रेडमार्क विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्र्याची घोषणा नाल्लाचे विनाग्र मानकुराद काजू खाजें हरमलची मिरसांग आक्षीची वांगी गोंयच्या भाताकय जीआय रजिस्ट्रेशनाचे यत्न खानापूरचो कारखानो पेमेंट टायमार घालिना उसकारांचे संजीवनी भायर 6 फेब्रुवाराक परत धरणे सरकाराच्यो फटाश्यो दुसरे वटेन खावडीच्या रेटी वेल्यान डेअरीचे दूधकार बुधवारा डेअरीचे गेटीर धरण्यार कला अकादमीचे दुरुस्ती कामाचो मुहूर्त आणि कार्यावळ कागदार 1 ऑक्टोबरासावन काम कोमेस जुलै मेरेन टेंडर सल्ला मसलतीक चार्ल्स कुरैया फाउंडेशन सरकाराची हायकोर्टाक जाप टीसीपी बोर्डा मुखार 16B खाला केस टू केस रुपांतराक 66 केसी 20 रिजेक्ट 36 विचार 10 दुकल्ल्यो गुडेली आयआयटीचे 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीक इन्स्टिट्यूशनल बावटो कारवार एक्सिडेंटात मडगांव ओर्लीचे जोडपें आगताक गेलें 2 भुरगीं जखमी जीएमसीत शिफ्ट मोटार लॉरीचो हायवेर एक्सिडेंट आणि गोंयांत रग्बीक उर्बा दिवंक कोलवा दर्यावेळेर जाली 5A सायड तीन ते 7 फेब्रुवार मजगती 5 दिसांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 6 तारखेर अर्थसंकल्प मांडटले सोमारा कामकाज सल्लागार समितीचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक जावचो म्हूण पयलेच खेप सरकारान लोकांच्या सुचोवण्याक वेब पोर्टल लॉन्च केलां वेगवेगळ्या मळावेले तज्ञ सामान्य लोकय पोर्टलाचेर 31 जानेर मेरेन सुचोवण्यो दिवंक शकतात पयलेच फावटी गोवा बजेट 2020-21 हाजेर सजेशन्स आयडियाज मागपा खातीर आमी वेब पोर्टल लॉन्च केल्लो आसा आयच्यान स्टार्ट जातलो तो 31 तारखे पर्यंत आमी सगळ्या लोकांच्यो आयडियाज कितें आसा सजेशन्स कितें आसा ह्यो सगळ्यो पोर्टलाचेर घेतल्यो वयतल्यो सगळ्या लोकांक सहभागी करून घेवच्या खातीर देर इज अ यंग टॅलंट इन द स्टेट ऑफ गोवा स्पेशली इन द वेरियस फील्ड आमी 31 तारखे म्हणजे डेली जितक्यो आयडियाज जितक्यो शेअर करतले आमी इवन दो ताका म्हटल्यार कोणाकूय अटॅचमेंट दिवपाक जाय देर इज अ प्रोविजन नॉट ओन्ली द रायटअप बट समवन सेंड अटॅचमेंट सरपाक जाय त्योय आमी अटॅचमेंट्स दवरपाचें प्रोविजन केलां अशा हांव पयलीच फावटी बजेट जो आसा तो स्वताहून तयार केल्ल्या कारणान सगळ्यां कडल्यान अशा पद्दतीन सर्वसमावेशक इवन दो आमी म्हणटा की विरोधकांनी सजेशन्स दिवची हाजेर इट इज नॉट म्हणजे पॉलिटिशियन्स जे आसा हे टिका करप सोंपें आसता विरोधकांक नॉट ओन्ली द पॉलिटिक्स एनजीओ जे आसता एनजीओ जे खुबश्या कामांनी सगळी बंद उडयत आसता वेगवेगळी कोर्टांनी फायल करीत आसता त्यांची बरी सजेशनां जी आसा पळय न्ही आमी वेलकम करता प्रेजेंटेशन हे थर्सडे 6 तारखे दीस बजेट प्रेजेंटेशन जातलें खरें म्हणजे बजेटाचेर जॉब परत आमी म्हणटा तशें म्हणजे जॉब क्रिएशन हो फोकस आसूं शकना बजेटाचो फोकस जो आसा पळय न्ही इट इज एन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट फायनान्स कमिशना कडेन आमी परत मागल्या की 2022 उपरांत फुडलीं 5 वर्सां जी आसा पळय न्ही हे आमकां कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय विधानसभेत घाल्ले प्रश्न गायब जातात एडिट जातात दुसऱ्या प्रश्नाकडेन क्लब जातात म्हणून आमदार रोहनान सभापती कडेन विशय वेलो पाटणेकार म्हणटात चल्लां तें नेमा प्रमाण सारखें रोहनाचेर अन्याय जाल्लो ना ताचे प्रश्न तशाक तशे घेतले जाल्यार रुल्स कमिटी मुखार वचचें पडटलें
प्रस्न गायब जावपा फाटल्यान मॅजीक बी कांयच ना म्हणून सभापतीची विजयाकय जाप. तुमचे क्वेश्चन्स ऑमिट केल्ले, इल्ले एडिट केल्ले आणि देवर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिप्लाय. रिप्लाय अजून अपलोड जावपूच ना. लॉट ऑफ क्वेश्चन विच आय हॅव रेज पर्टेन्स टू डिपार्टमेंट्स विच आर इम्पॉर्टंट फॉर द स्टेट अँड इश्यूज विच आर इम्पॉर्टंट फॉर द स्टेट, वेदर इट्स फायनान्स, वेदर इट इज एज्युकेशन, बाकीचे मादय सगळे इश्यूज विच आर पर्टेनिंग टू इन्फॉर्मेशन पर्पज. 5 दिसाच्या सेशनान म्हजे प्रिविलेज प्रश्न विचारपाची उतरां मेळपा जाय. कळपाक खरो हेतू कितें तो, कित्याक खरेंच कितें कोण खेळटा काय कितें चल्लां ताजे खातीर आस्क टायम विथ द स्पीकर. I think certain things they need to have into corrective measures in terms of replying to the questions that we have raised, because we strongly believe raising a question is my privilege and getting reply to my question is also a part and responsibility of the speaker's office to ensure that the departments reply and the questions are properly replied to me. जे इश्यूज आशिल्ले, जे एरर्स आशिल्ले सगळे परत स्पीकराच्या नजरेक हाडून दिल्ले आसा. They have promised that they will take some corrective measures and ensure that all the questions are replied. कितले क्वेश्चन भायर मारलेले टोटल? कितले कन्फ्युजन कमीत कमी 12 काय 14 प्रश्न भायर उडयले आणि 5 काय 7 क्वेश्चन्स हॅव बीन एडिटेड ऑर पार्टली एडिटेड एंड ओमिटेड. रोहनाचेर अन्याय जाल्लो ना. ताका दिसता ताचे प्रश्न सारके, सभापतीक दिसता तो नेमा प्रमाण सारको. रोहनान दिसला रोहनान तशें एग्री करूंक ना की आपल्याक मान्य आसा म्हणून. ताका दिसता की आपल्याचे अन्याय जाला म्हणून. पण आमी जर रुल्स एंड प्रोसिजर बुक जो आसा तेजे वटेन गेले तर आमकां दिसता आमी सारके आसा म्हणून. तो जे कितें म्हणटा तें जर आमी करूंक वयतले समजेनी जाल्यार आमकां रुल्सान चेंज करची पडली. सो दॅट प्रपोजल वी हॅव टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द रुल्स कमिटी. पण रोहनचें म्हणणें आसा की ना तुमी कट करूंक शकना आपले क्वेश्चन्स, क्लॉजीस तुमी क्लॉजीस भायर करूंक शकना, क्लॉजीस तुमी क्लब करूंक शकना दुसऱ्या क्वेश्चनाक, अशें म्हणणें आसलें. पण आमी ताका सांगलें आमी जे कितें केलां वॉट इज दॅट, तुजे आमी अन्याय करूंक ना. कळ्ळें तुमकां की फक्त कशें केलां की डबल क्वेश्चन आसले ते आमी क्लब केल्यात. कळ्ळें तुमकां. प्रश्न गायब जावपा फाटल्यान मॅजीक बिजीक तसले खंय कांयच ना. विजयाक तोमणो. इवन विजयान म्हाका लेटर केला. विजयाक आतां हांव रिप्लाय करतलो की तेणें पर्सनली येवन आमचे डिस्कस करचें म्हणून. तेणें कितें म्हणलें आपले गायब जाले म्हटलें. दुसरें कितें म्हटलें जाणा तूं, आय डोंट नो, इट इज अ मॅजीक दॅट माय क्वेश्चन्स आर रिटेन लायक दॅट. अशें कित्याक म्हटलें खबर ना, हाका कोण जादू करिना. कळ्ळें तुका न्ही. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. काणकोणी मिरसांगेक आतां भौगोलीक निर्देशक GI मार्क मेळ्ळा. विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री मायकलान जाहीर केलें. ह्या मार्काक लागून निर्गत गिरायक बाजारपेठेंत बरी उखल आनी वजन येता. नाल्लाचें विनाग्र, मानकुराद, काजू, खाजें, हरमलची मिरसांग, आक्षीची वांयगी, गोंयच्या भाताचें GI रजिस्ट्रेशन जातलें. लोबोन हायस्कुलाच्या भुरग्यां खातीर गोवा यंग इनोव्हेटर पुरस्कारय जाहीर केल्यात. हिंगासर जॉग्राफिकल इंडिकेशन GI टू खोला मिरची, फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. म्हणजे ही मिरची जी आहा खोला गांवची तेका आमी जॉग्राफिकल इंडिकेशन दिल्ले आहा. इट विल हेल्प द फार्मर्स. हे आमचे काणकोणचे फार्मर जे आहात ते तांकां हो प्रोड्यूस आनी करपाक आनी पॅकेजींग करून विकपाक प्रॉब्लम कांयच जावचें ना. अंडर सेम डिपार्टमेंट सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी वी आर वर्किंग टू गिव GIs फॉर कोकोनट विनिगर, हरमलची चिली, गोवन खाजें, मांदोळची केळी, बनाना, मांदोली बनाना, आमचो गोंयचो आंबो, मानकुराद, कॅज्यूनट्स, गोवन वेरायटीज. म्हाका दिसता कितलेच वेरायटीचे कॅज्यूनट्स आहा. बिबिंका आमचे ट्रेडिशनल डेलिकेसी ऑफ गोवा, दॅट इज डिजर्ट ऑफ गोवा. आमचो गोवन लोकल रायस, कितलेच बसीचो आमचो गोवन लोकल रायस आहा, तेकाय आमी जॉग्राफिकल इंडिकेशन दिवपाक आमी चालू केल्ले आहा. तालिगांव आहा, आक्षे आहा, कितलेच बसीचे ब्रिंजॉल वेरायटी आहा, तेकाय आमी जॉग्राफिकल इंडिकेशन दिवपाक फुडें सरलेले आहा. म्हाका वी आर हियर टू अनाउन्स गोवाज यंग इनोव्हेटर अवॉर्ड 2019-20 which are being instituted by Goa State Innovative Council, which is under Department of Science and Technology. Students of all the schools of Goa in 2 categories. First category is from 5th to 7th
and second is from 8th to 10th. Under our Department of Science and Technology, we want to encourage these young students to take up something different. फेब्रुवाराक गोंयचे उसकार परत संजीवनी भायर धरण्याक बसतले। हे फावट तांकां संजीवनीच्या फुडाराचेर सरकारा कडल्यान लेखी उतर जाय। सध्या गोंयचो ऊस उखलपी खानापूरचो लैला साखर कारखानो ऊसाचो पेमेंटच सारको दिना म्हूण उसकार बेजार। फाटलो पेमेंट 15 डिसेंबराक पडिल्लो, दर 15शीक पेमेंट पडटलो म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें। 6 तारखेक आमी हांगा शुगर फॅक्टरी कडेन जमा जातले आणि बसतले अशें की जो पर्यंत आमकां शुगर फॅक्टरी बाबा शुगर कॅन ग्रोवरान शुगर कॅन रोवप हें लेखी कळपाक जाय। तोंडान सांगलें हे सर तोंडान उलयतले आनी फाल्यां पळटले। आतां पयर आमकां सांगलेलें तुमचो 15 दिसांनी पेमेंट करता। हेंचेर जर विश्वास दवरपाचो जाल्यार अजून एक्कय पयसो पेमेंट जाल्लो ना। फक्त 15 तारीख पसून गेलो तितलोच एक कितें हार्डली 30-35 लाख पेमेंट जाला। आमकां शेतकाराक कोट्यांनी पयशे येणे आसा आणि शेतकारांक जर अशे पयशे येणे आसून फुडें शेती करप कशी हो विशय मोठो आसा शेतकारा फुडें। तेन्ना सरकार फक्त आश्वासनां दितात ती पाळना म्हणून वायट दिसता। म्हणून आमकां लेखी जाय शुगर फॅक्टरीचें फ्युचर कितें कळ्ळें। जे दीस सीएम आयले आनी सीएमान सांगलें तुमचें आज 3 वरां पासून रेग्युलर 15 दिसांचें बील स्टार्ट जातलें। फक्त 15 डिसेंबर पासून जे थोडोसो ऊस शेतकाऱ्यांक धाडलो तांकां बील मेळ्ळां आणि तेजे नंतर जें धाडलां तांकां आज पर्यंत बील मेळ्ळें ना। आनी जर ऊसाचें बील मेळ्ळें ना जाल्यार फुडें शेतकारा फुडें शेती कशी करप हो एक प्रश्न कित्याक। आनी अशें जर प्रत्येक खेपे जर शेतकारान संजीवनीच्या दारार आनी सरकाराच्या दारार धांवन येवचें पडलें जाल्यार शेतकारान शेती केन्ना करप हो एक आमचे फुडें मोठो प्रश्न। तेन्ना म्हाका दिसता शेतकारान हितून योग्य लक्ष घालून हे संजीवनीचें योग्य धोरण ठरोवचें। बाबा ही फॅक्टरी चलोवप की ना चलोवप जाल्यार कितें करप हें सरळ सांगचें आनी विशय मोकळो करचो। सरकार मंत्री फकत उतरांत दीत आसात, हालचाल तशी दिसना। हातारूय खंय सारकें कांयच पडना। तुम्ही जर चलोवपाचें जाल्यार सांगा न्हू आमचे आमी बसतात म्हणजे कितले वडे सांगले पूण कोण येयना आमचे कडेन। फक्त आस्वादनां येता हेवटेन तेवटेन 15,000 टन येलो म्हणटा। पयशे कितले पेपराक घातले पयशे घालना 76 गेले फक्त। अजून 3.25 कोटी येवपाचें आहा आमकां। मागीर कशें चलपाचें ते ट्रान्सपोर्टरांक कशें चलपाचें ऊसवाल्यांक कशें। आतां ऊस जर वाडयतलो जायत जाल्यार आमकां सारें जाय खंयच्यान घालपाचें। बँको लागलेले आसा दारान कितें करपाचें। तुमी फक्त थंय रावता आनी आश्वासनां येता ह्या आश्वासनां फुडें आमी हें करून घेवचें ना। मागीर शेतकारांक पडोना वचना तुमकां। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। दूदकार बुधवारा गोवा डेअरीचे गेटीर परत धरण्याक। खावडीचेर वाडयल्लो प्रेस देंवयात नाजाल्यार दुधाचो रेट वाडोवन दियात म्हूण एकसारकी मागणी। दूदकार आनी डेअरीच्यो वाटाघाटी फेल। सहकार मंत्र्यांनी तुमचे तुमी पळयात म्हूण हात वयर केल्ल्यान दूदकारांनी तेम धरला। एके वटेन डेअरीक भायली दूध पुरवण बंद, दुसरे वटेन सेल डावन। दुष्काळांत तेरावो। पयरचें जें आंदोलन केलें हें पयरचें आंदोलन आमी खूब शांततेन केल्लें। शांततेन म्हणजे कशें म्हणजे आयिल्ले जे फार्मर आशिल्ले ह्या फार्मरांक अशें आशिल्लें की आमकां खंयच्याय परिस्थितीन तो निर्णय जावपाकूच जाय। पूण काही गोश्टी अश्यो आसतात की त्यो एकाच फावटीन तो निर्णय जायना। फाल्यां आमी अशा तयारेन आसा की खंयच्याय परिस्थितीन आमकां फाल्यां जेन्ना आमी तें आंदोलन केलां उबारलां फाल्यां आमकां खंयच्याय परिस्थितीन तो निर्णय जाय। दीसभराचे धरणे करतले आमी। मेजर डिमांड आमचो इतलोच आसा की जो खावडीचो रेट वाडयला इतलो तो कमी करात नाजाल्यार आमचो दुधाचो रेट तुमी त्या अनुशंगान वाडोवन दियात। एजीएम जी डिमांड केल्या हे एजीएम फक्त खावडीचोच विशय तातूंत आसतलो असो न्ही। ओवरऑल जाका आमी म्हणटा की ओवरऑल डेअरीचो जो आढावो घेवपाक कित्याक नुकसानीचो जो भाग आसा हो नुकसानीचो भाग खूब वयल्या स्तराक पावला म्हणजे जेणे करून तो सोंसपाक जावचो ना अशा स्तराक पावला। आनी तो कित्या कारणां खातीर पावला हें जर आमकां सभासदांक जर कळुना डेअरीच्या जाल्यार ताचो उपयोग कितें हे त्या अनुशंगान आमी ती हें मागयल्या कितें जनरल बॉडी मागयल्या। खूब कितें मागना आमी इतलेंच मागता की जी परिस्थिती आसा ती तरी मेंटेन दवरा। इतलीच आमची सादी डिमांड आसा। कला अकादमीचे दुरुस्ती कामाचो मुहूर्त आनी कार्यावळ कागदार थारली। पुनर्वसन आनी दुरुस्ती काम 1 ऑक्टोबरासावन कोमेस करता म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां। दुरुस्ती कामाक पावसाची आडखळ येवची न्ही म्हूण कला अकादमीची वास्तू 1 मायासावन धापून घेतले हेंय सरकारान सांगलां। हस्तक्षेप याचिका घालपी चार्ल्स कुरैया फाउंडेशन खंय दुरुस्ती कामाक प्रस्ताव आनी सुचोवणी दितले।
वास्तू गलगलाक आयल्या म्हूण हवा तयार करून सरकार कला अकादमी मोडून नवी बांदूंक सोदता म्हूण मिडिया रिपोर्ट येवंक लागिल्ल्यान कोर्ट अलर्ट जाल्लो. तितल्यार हायकोर्टान आपूण जावन कला अकादमीच्या रिपेर रिनोव्हेशना विशीं याचिका घेतिल्ली. सरकार कला अकादमीचे वास्तूचे नेमके कितें करूंक सोदता काय म्हूण कोर्टा मुखार प्रस्न. सोमारा सरकारान रिपेर रिनोव्हेशनाचो प्लान कोर्टाक सांगलो. 16 जानेराक कला अकादमीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टाचेर जाल्ले बसकेचे मिनिट्स सरकारान कोर्टा मुखार दवरले. बसकेत कला अकादमीचे दुरुस्ती कामाची टायमलायन थारल्या. चार्ल्स कुरैया फाउंडेशन आणि नॅशनल सेंटर फॉर सेफ्टी ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स कला अकादमीच्या दुरुस्ती कामा खातीर प्रस्ताव आनी सुचोवण्यो 1 फेब्रुवारी मेरेन दितले. कला अकादमीचे इन्स्पेक्शन केल्ले 2 तज्ञ रिपेराची पद्दत कशी आसूंक जाय ताचेर रिपोर्ट दितले. पावसाची आडखळ येवंक जायना म्हूण कला अकादमीची वास्तू ताडपत्री घालून 1 मे सावन तात्पुरती धांपतले. कन्सल्टंट नेमप, सरकारा कडच्यान व्यवस्थापकी आनी अर्थीक मान्यताये खातीर तशेंच टेंडराची प्रक्रिया 1 जुलय मेरेन पुराय जातली. 1 ऑक्टोबर सावन कला अकादमीचे पुनर्वसन दुरुस्ती काम सुरू जातले. कला अकादमीची रचना केल्ली संवसारीक नामनेचो वास्तू रचनाकार चार्ल्स कुरैयान कला अकादमीचे रिनोव्हेशन आनी दुरुस्तीक ताचेच फाउंडेशनाची सल्लामसलत घेवंक सरकार आतां तयार जाला. बसकेची मिनिट्सांची नोंद घेवन कोर्टान सरकाराक वावर फुडें वता तसो स्टेटस रिपोर्ट दिवंक सांगला. केस 2 मार्चाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कारवार एक्सिडेंटात मडगांव ओर्लीचे जोडपें आगताक सोंपलें. मोटार आनी लॉरीचो हायवेचेर एक्सिडेंट. ताचे बरोबर 2 भुरगीं आशिल्लीं. तांकांय बरोच मार लागला म्हूण कळटा. दोगांकय GMCत शिफ्ट केल्यात. फामील खंय कुमटा वताली. सोंपलो तो विष्णू नायक आनी ताची घरकान्न. पोलीस चवकशी चल्ल्या. घेवे कमर्शियल ब्रेक. TCP बोर्डा मुखार 16B खाला केस टू केस कन्वर्जनाक 66 केशी. 20 भायर मारल्यो, 10 फुडें धुकल्ल्यात. 36 खंय विचार जातलो म्हूण TCP मंत्री बाबू कवळेकारान बसके उपरांत प्रुडंटाक सांगलें. गुळेली IIT प्रकल्पाची 10 लाख स्क्वेअर मीटर जागा 16A खाला कन्वर्जनाक आयिल्ली. झोन ऑर्चर्ड आनी नो डेव्हलपमेंट आशिल्लो तो इन्स्टिट्युशनल केला. आतां आमी घेतलेले आसात ह्या मिटिंगेक टोटल केसीस 66 आनी तातूंत भितर आउट ऑफ 36 आमी कन्सिडर केलात, 10 आमी डिफर केलात आनी 20 रिजेक्ट केलात, जेणे करून ती फॉरेस्ट एरिया भितर येयली. त्यो 20 आमी रिजेक्ट केलात. आनी सगळ्यो केसी ज्यो आसात त्यो बिलो 500, 95% जे आसा केसी ते बिलो 500 घेतल्यो आसात. आनी हेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना आनी ताच्यो 2 मिटींग पयलीं जाल्ल्यो, म्हणजे कोर्टाचे हे येवचे पयलीं आनी 2 मिटींग पयलीं जाल्ल्यो, तेन्ना सुद्दां 2 मिटिंगेनी म्हणून कमीत कमी अरावंड 230 अश्यो केसी आमी घेतल्यो. त्यो सुद्दां 99% अश्योच घेतल्यो की बिलो 500. मागीर आमचे 16A जो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसता, खास करून 6 प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटाचे त्या मिटींग ते आमचे फुडें आयिल्ले. 6तले डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनचो आसलो IIT, तो म्हणतो आमी क्लियर केला. 4 आमी अप्रूव केल्ले आसात आनी 2 आमी NOC खातीर हे पयली NOC घेवची आनी मागीर हे घेवं. एरिया काही अंडर फॉरेस्टाक येयल्ले कारणान आमी फॉरेस्टाची NOC पयली घेवची अशें म्हणून तांकां कळयतलें, कित्याक फॉरेस्ट NOC ना तांकां, बफर झोन क्लियर केल्ली ना. BJP ZPचे सगळे सीट लढयतली म्हूण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन जाहीर केला. CAAचो कसलोच परिणाम ZP वेंचणुकेंत BJPचेर खंय जावचो ना. तानावडेन विजय आनी दिगंबराचेर फोग काडलो. CAA फावराद उलोवपी काँग्रेसीचो आदलो खासदार आनी प्रदेश अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाची मात तोखणाय. भारतीय जनता पार्टी सगळ्या 40 मतदारसंघातल्या जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका लढयतल्यो आनी आमी जशें म्हटलेलें आसा की आमी सिंबॉलाचेर, पार्टी सिंबॉलाचेर लढयतले आनी त्यामुळे सगळे सीट जे आसा ते भारतीय जनता पार्टी लढयतली. जो प्रोसिजर आसा आमी कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस करतात. तांची लोकल टीम आसा, लोकल आमदार आसा, ज्या भागात आमदार आसा ते आमदार आसात, ज्या भागात आमदार नासत थंयचे प्रमुख कार्यकर्ते. आमची सादारण एक चांचपणी आसा आनी त्या दृश्टीन फायनल मागीर फायनल उमेदवार आमी ठरयतले. तर सगळ्यांक विश्वासान घेवन सगळ्यांक ठरयतले. बात कसलोच इम्पॅक्ट जावचो ना. CAAच्या संदर्भात आमची भूमिका आमी सुरवाती पासून अजुनूय
पयलीं पासून सांगता तीच भुमिका अजून आसा. ताका एक उत्तर म्हणून आमी जें उत्तर दिवं जाय तें पणजीच्या गोंयच्या राजधानी भितर आमी तांकां उत्तर दिल्लें आसा. आमदार सारकेले सुद्दां जर हाका पार्लिमेंटान जेन्ना एक्ट पास जाता अशा वेळाचेर निवडून आयिल्ले 3दा दिगंबर कामत आसतात, विजय सरदेसाय नांवां पट करता. त्यांच्याच हांव ती समजूंक शकता एखादी कार्यकर्ती फुडल्यान बसता आसून, पण ह्या सारकेल्याक जर वचून फुडल्यान वचून जर बसप जाल्यार हेच्या निर्लज्जपणान ना अशें हांव मानता. दिगंबर कामतीक तरी सोबाना न्ही, ते ऑपोजिशन लिडर मडगांवान 5दा निवडून आयलो आनी फुडल्यान वचून बसता आनी भाशणां आयकता. कितें अर्थ भितर ताका म्हजे कडेन आमी जॉन फर्नांडीस हाचो राज्यसभेचो आतां खासदार ताचें म्हणणें करता की जें जाल्लें आसा तें बरोबर आसा, पण काँग्रेसमॅन म्हणटा तो, पण जे चूक काँग्रेसीन केली ती आज BJPन सुदारल्या. वी हॅव टू सपोर्ट. गोंयांत कितल्याशाच वाठारांनी भुरगीं रग्बी खेळटात. रग्बीक गोंयाक उर्बा दिवंक गोंय रग्बी युनियनान कोलवा दर्यावेळेर 5-a-सायड सर्त दवरिल्ली. सर्तीची कांय खिणे चित्रां. First tournament for the year for Goa Rugby. We are in inception from 2017. So this is another version of the full contact game, the beach rugby fives. It's made up of 5 players per team. We've got about 8 teams playing on Kolwa. We wanted to do it in Kolwa because we wanted to promote the game down south. It's a good response. There are a lot of people who are watching this beautiful game, and we have kids coming all the way from Sankalim and Walpoi and Marcel to play this game on this beach today. Watch us on our Facebook and Twitter handle. There's lots happening, and follow us and get your kids out to play too. Rugby is a contact sport in which there is 2 main versions, 7s and 15s, and that means 7 people on the field, and it's full body contact. So you take a hit, you pass the ball backwards, and you keep moving forward in this fashion. You have to pass the ball backwards. The rules are pretty simple once you start playing it. A lot of people don't know what it is, but it's a fun game, and we've been playing it for about 2.5-3 years now, and our teams are doing really well. Like our men's team has moved up to a rank 8 now, starting at the bottom, and the girls have moved up to the 5th rank in the country, and there's 22 women states playing at the rugby nationals right now. Last year we had one, so this is the second tournament we're having, beach rugby. We have it around 4 tournaments throughout the year on different various grounds. विन्सेंत लोबो यादस्तीक 9वे बॅडमिंटन सर्तीत दादल्यांच्या गटांत करण धावस्कर, बायलांच्या गटांत अंजना कुमारी वस्तात. बाकीच्या गटांनी सर्ती जाल्यो. पळयात कांय खिणे चित्रां. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग
prudent.